विद्यापय माता जी। नवाडनं स्टार्ट करता. को होस्ट केला माता जी आपण. हा हा. श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपागते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमानं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं ददाने वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजयसखेरतिरस्तु मे मम नेवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वकचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशीतशरैर्विभिद्यमाना त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखीवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा कृतवती पार्थसखेरतिर्ममास्तु व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महारदात्मविद्यया यश्चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा कृतमधिकर्तमवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गूर् हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय शितविशिखहतो विशीर्णदंश क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमाभिससारमद्वधार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजय रथ कुटुम्बात्ततोत्रे धृतः रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवतीरतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमागन् किल यस्य गोपवद्व मुनिगणा नृपवर्यसङ्कुलेऽन्थ सदासि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणामुपापेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् समाधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. भारी चंदकोन विश्वस्तुती सांगले आणि तशी हरे कृष्ण महामंत्रवरन भारी चंदकोन सांगले माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. हरे कृष्ण. आज केलेले राजनांक मस्त 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 धन्यवाद सांगता. दामोदर आरती, दामोदर अष्टकम आणि नलकुबेर मणिग्रीवा तांगेल प्रेयस सांगेल राजन माताजी सांगता. मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. आणि तशीची गंगा कुडो माताजी प्रभुजींवर सांगले मस्त खुशी जाल्ले आजी. सो मस्त मस्त धन्यवाद. तशी मुखार सोनू नेक्स्ट सेशन आवच्चा पास्ट टाइम्स ऑफ कुमार, पास्ट टाइम्स ऑफ राधानाथ स्वामी महाराज अल्ले चैल्डहुड तंगिल्स ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಯ ತ್ರಾಸಚಿ. सो किरण पडियार प्रभुजी हैंड ओवर करता. हरे कृष्णा. हैंड ओवर करता प्रभुजी. हरे कृष्ण. अंगेल सग मलगणागे वैष्णव जनागे मिगेल सादर प्रणाम. आजच्या स्पीकर पासून शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिवंक प्रयत्न करता. हिज ग्रेस उपेंद्र प्रभू. प्रभुजी चित्रपूर सारस्वत होता आणि त्यांनी कर्नाटक रिजन अंतू बेसिकली असे. तंगल फादर अँड मदर, फादर पिताजी नाव कृष्ण अँड मदर नाव राधाराणी. आणि त्यांनी दोघांनी भागवत डिवोटीज तहसील देवाला आणि का त्यांनी प्रभुजी टीनेज टाइम मारीची भागवतगीताच्या प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन्स गैड करतानी थोडी मस्त मस्त काउन्सिलिंग प्रभुजी फादर आना भागवतगीते हून प्रभुजी सॉल्यूशन्स शिक्षा देव बसिल. तर प्रभुजी चाइल्डहुड भक्ती सांद्रजांत होताना. आणि प्रभुजी तीन सिबलिंग्स असे. एल्डर सिस्टर त्यांनी उडुपी असाई अंड यंगर ब्रदर बेंगळूर असे. प्रभुजी फॅमिली, प्रभुजी गुड वाइफ हर ग्रेस शरणागति देवी दासी माताजी अंड तंगल डॉटर चंद्रिका हर ग्रेस चंद्रिका देवी देवी दासी माताजी अंड तंगल डॉटर and tani married the and yet tani they are settled in tani Malaysia. तो तनी मलेशिया अंदर actively preaching करता है सो कोला लंपुर. both husband and wife and daughter and son-in-law and Brahmin initiated the Harinam and Brahmin initiated, so they are active preachers in Malaysia. And Prabhuji chemical engineer by profession and Prabhuji 1993 along with his good wife, her good wife, त्यांनी दोघांनी हरिनाम and Brahmin initiated in 1995. Mataji they hunt 2004 and but Prabhuji Maharajala inspiration anu actively at the Krishna consciousness youth preaching and many services करता है sir. 1997 Prabhuji assistant councillor जानो सेवा करता है से and 1999 as counselor in Radha Gopinath temple Chowpatty. And additional to that west zone tani counselor jan seva karta hai and Radha Gopinath temple antum Prabhuji Shatari seva so once in a month and Sri Radha Ras Bihari Juhu temple antum every Saturday tanka kirtan seva sir. And addition to that Khar and Ville Parley Center Mumbai antanka weekly programs and coordination seva sir. I just his grace Uday Prabhu सादर प्रणाम करता आणि आजच्या सेशन आमका
महाराजाला his holiness राधानाथ स्वामी महाराजाला बाल लीलेपासून एक विवरण दिमका म्हणून मगिता and his holiness राधानाथ स्वामी महाराजाला एक टू एक डिस्क्रिप्शन एक ग्लोरिफिकेशन प्रयत्न करता महाराज is one of त्यांनी ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಹಾರಾಜನ ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ಪ್ರಚುರ ಮಾತ್ರ ಸೇವಕಲ್ಲ ಅಸೆ महाराजाला नोटेबल चांस इन अचीवमेंट्स इति म्हणल्यार गोवर्धन इको विलेज एक फार्म कम्युनिटी बेस्ड एक येंत प्रोजेक्ट मागीर एंड कार्तिक यात्रा महाराजाला एवरी कार्तिक यात्रा कार्तिक मासाक महाराजा डिसैपल्स एक धाम अंतु अद वृंदावन नल्लारी मायापुर धाम नल्लारी जगन्नाथपुरी धाम अंतु ग्रैंड स्केल अंद महाराज एक कार्तिक यात्रा ऑर्गेनाइज करता ये दिस टाइम ये कार्तिक मास अंदु अराउंड 15,000 आलकार डिवोटीज तन्नी तो ते बगेसिन किचन फूड पंडाल प्रोग्राम ते भयंकर महाराज डिसैपल्स महाराज इन्स्पिरेशन ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸ್ करता है सेवा रूप धाम अंतु चुन एक सेवा करचे बोलते ते कार्तिक यात्रा किचन आणि नॅशनल जिओग्राफिक अंतु एक प्रोग्राम आहे मेगा किचन्स म्हणून एक प्रोग्राम होतो आणि येंकेनंतर तो हिज ग्रेस गौरांग प्रभु हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु तनिगा महाराज डिसैपल्स महाराज इज विशनरी लीडर congregation preaching on the महाराज एक very revolutionary chance in एक येंत महाराजाना विषंत महाराजाना तळी इतने शॉर्ट ना सांगून आणि आमका महाराजाला पुसून महाराजाला बाल लिहिले विवरण आमका ऐकू का उपेंद्र प्रभु का हैंड ओवर करते स्टेज ग्रेस उपेंद्र प्रभु की जय सोनी राधानाथ स्वामी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव ओवर टू जयो राधा माधव कुंज विहारी जयो राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जयो राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे जयो राधा गोपीनाथ राधे जयो राधा गोपीनाथ राधे जयो गौरनिताय जयो गौरनिताय जय श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हांव एक भजनाने सुरू करता. हे भजन गुरुगले कृपा याचना. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे तृणपेक्षा अतिहीना सकल सहाने बल दिया कोरो निज मने स्पृहाहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे तृणपेक्षा अतिहीना सकले सम्मान करीते शकती देहनाथ यथायथ तबे तो गाईबो हरिनाम सुखे अपराध बेहत कबे हे नो कृपा लभियाए जन कृतार्थ होइबे नाथ शक्ति बुद्धिहीन अति अमी अति दीन कर मोरे आत्मसात योग्यता विचारे किचु नाही पाई तो मार करुणा सार करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखिबो आर गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे तृणपेक्षा अतिहीना सकल सहाने बल दिया कोरो निज माने स्पृहाहीना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। हरे कृष्णा। तर आजचे सत्संग कार्यक्रमांतून तुमकां सर्वांक स्वागत आसा। म्हाका हे कार्यक्रमांतून कथा करचे अवसर दिलेल्याक तुमगेले सगळ्यांगेले आभार आसा। हांवें कोंकणींतून क्लास दिवचे हे पयले पंथा जाल्यार ती कसले चुक्यो जाल्यार हिंदी इंग्लीश शब्द आयल्यार म्हाका माफ करका। आणि मला आवाज येत नाही सर्वांक समय येत नाही वही प्रभु आवाज ऐकतात ना क्लियर क्लियर आहे प्रभु। ओके ओके। आजी जे भजन आम्ही म्हणले ते गुरु लागी एक कृपा याचना ताजे संक्षिप्त अर्थ अशें आसा। हे गुरुदेव तुम्ही केवळ एक कृपा बिंदू हे दासाक दिवका। हांव शक्ती बुद्धीहीन आणि अति दीन आसा तरी म्हाका तुमगेले कृपा दिवका। म्हज्यान तूं कसले गुण नाती ते खातीर म्हाका फक्त तुमगेले करुणा तेरी विश्वास आसा। जर तुमगेले करुणा आनी कृपा मेळना तरी हांव रडता रडता म्हगेले जीव दिता। आज हांवें उलोवच्याक विशय घेतला परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराजांगेले बाल लीला। खास हो विशय हांवें घेतलो कारण हांव सान आसतना म्हगेलो काक म्हाका पेद्रू म्हूण आपयतालो। आमचे गेल्यान तूं पेद्रू म्हळ्यार मूर्ख म्हणून हय न्हय। तरी ते वेळार म्हाका मस्त वायट दिसतालें। जाल्यार केन्ना हांव कृष्णा कॉन्शियसनेसांत आयलो तरी म्हाका कळून आयलें की हांव खरेंची मूर्ख आसा। जाल्यार आज हांव जे काय आसा ते फक्त महाराजांगेले करुणा आनी कृपा मिती।
ताजे हांवें 2 उदाहरणां दिता. जनवरी 1971 म्हगेले बर्थडे दिवसू हांवें सुसायड करचे विचार केलो, ठरयलें. हार्बर लायन ट्रेनांत वचून जीव दिवचो प्लॅन आशिल्लो. ताजे थोडे तास पयलें हांवें एक फिल्म सॉंग आयकलें, एक लावड स्पिकरार सत्यनारायण पूज आशिल्ली, थंय लावड स्पिकरार ते पद आयलें, फिल्म सॉंग आयलें. आ चल के तुझे मैं लेके चलूं उस दूर गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले. हे तुम्ही ऐकले आहात का, हे फिल्म सॉंग? हे आयकना पडे म्हाका दिसलें की म्हाका कोणकी आपयता आसा आनी असले जाग्यार घेवन वता. खंय कसले दुःख ना ती, आनी फक्त प्रीती आसा. आनी म्हगेले पुरा प्लॅन जे केलेलें सुसायड करचें तें फिसकटलें. हो जागो खंय आसा हाचे शोध करचें कुतूहल जालें. ताजे नंतर मस्त वर्स गेले. चिन्मया मिशन, पुटपर्ती साईबाबा अशी मस्तीतले कडे फिरलो जाल्यार कोणें हे जाग्या बद्दल सांगानी. मे 1993 पयले फंता राधा गोपीनाथ मंदिरांत आयलो. तावळी हांवें महाराजांगेलें तोंडांत थावन आयकलें. तांणी भगवद्गीता श्लोक म्हणून तांणी सांगलें. Here Lord Krishna describes his own abode. In his abode there are no miseries, no tears, there's only love prevails. Exactly हे जे पद आशिल्लें फिल्म सॉंग ताजे मिनींग. मस्त वर्सां नंतर पयले फंता कोणें सांगलें की असलो जागो आसा म्हणून. विशेष नोट करचें म्हळ्यार केन्ना हांवें हे फिल्म सॉंग आयकलें, हांव जे म्हगेलें प्लॅन आशिल्लें, ऑलमोस्ट त्याच वेळार महाराज, तावळ तांगेलें नांव रिचर्ड स्लावीन आशिल्लें, पयले फंता श्रीला प्रभुपादाक मेळ्ळे, मुंबय क्रॉस मैदानांत मेळ्ळे. ते खातीर म्हाका अशें दिसता की तेच म्हाका आपयताले आनी सांगताले की अरे जीव दिवं नाका, हांव येता आसा तुका हांव असले जाग्यार घेवन वता थंय कसलें दुःख ना आनी फक्त प्रेम आसा. असले जाग्यार हांव घेवन वता, चिकेची वेट करी म्हणून. दुसरें उदाहरण म्हळ्यार 1995 हांव विलेपार्लेचें दत्त मंदिरांत दर शेनवारा सकाळीं भागवतम क्लास अटेंड करतालो. तावळी हांवें भागवतम आनी हे भगवद्गीता भागवतम कसले वाचन आशिल्लें, नवीन आशिल्लें तावळी, आनी कसले अशें लेक्चर दिवचें आनी म्हाका येनाशिल्लें तावळी. जाल्यार एक दिवस क्लास जायना पडे त्रिविक्रम प्रभू म्हण एक डिवोटी, सिनियर डिवोटी आशिल्लो, आतां ना तो. ताणें तो क्लास दितालो थंय आनी ताणें अनाउन्स केलें थंय की नेक्स्ट सॅटरडे उपेंद्र दास क्लास दितलो म्हणून. म्हाका शॉक जालें. ते वेळार हांवें भागवतम वाचन आशिल्लें आनी म्हाका पब्लीक इद्रारी अशी उलोवंक सुद्दां प्रॅक्टीस नाशिल्लें, उलोवचें जायनाशिल्लें. हांवें त्रिविक्रम प्रभूक सांगल्यार तो आयकना. म्हणून हांव महाराजा लागीं वचूं गेलो आनी तांकां सांगलें, महाराज त्रिविक्रम प्रभू म्हाका भागवतम क्लास दिवच्याक इन्सिस्ट करता आसा, तुमी ताका चिके सांगका, इन्सिस्ट करूं नाका म्हणून. कसल्याक म्हळ्यार हांवें भागवतम स्टडी करनी. महाराज हसता म्हणाले की तुवें क्लास दिवंका. म्हाका रडू आयलें. दोळ्यांत थावन उदक काडटाची म्हणलें, महाराज म्हाका आय एम नॉट ए गुड पब्लीक स्पीकर, म्हाका पब्लीक इद्रारी उलोवचें येना.
तावळी महाराजांनी तांगले हे लेफ्ट हँड दाव हाताने म्हाका अशी धरले आणि लागी घेतले आणि तांगल हे हाताने मगल हातार माथ्यार हे करून न्हू अशी घासताची 5 मिनिट की 10 मिनिट अशी घासताची कडेरी अशी लकोन दिले आणि म्हणाले की गो अँड गिव द क्लास आणि तुमकले भागवतामान वाचनी जाल्यार अडना तू कसला ऐकत पळय त्या टायमात त्यांची रिपीट कर तू म्हणून म्हाका तांणी सांगले. तरी तावळ धरून हांवें अशी क्लास तेंच्याक सुरू केलें आणि आजी तुमगेली इद्रारी बसला फक्त तांगले कृपे मिती. रिची तावळी रिचर्ड स्लेविनागले आपोवचे नांव आशिल्लें रिची म्हणून आपयताले ताका. तागेलो जन्म 7 डिसेंबर 1951 साली अमेरिकांतू शिकागो नावाच्या गांवांतू एक ज्यू फॅमिलींतू जाल्लें. तांगेले बापसूगल नांव जिराल्ड स्लेविन जेरी स्लेविन म्हणटाले आपयताले ताका आणि आवसूगल नांव इडेले स्लेविन म्हणून. रिची 4 वर्साचो आसतना तागेले आवस बापसूने इलिनॉय स्टेटचे हायलँड पार्क म्हळ्यार डिस्ट्रिक्टाचे शेरवूड फॉरेस्ट म्हळेल एक सान गांवांतू शिफ्ट केलें कारण चेडवांक पोल्युशन फ्री वातावरण आणि शहरांतल्यान दूर वाडोवंका म्हणून. सान आसतना धरून रिची विंगड ऑड हॅबिट्स अमेरिकांतू डायनिंग टेबलार बैसून जेवचे तांगेले व्हेरी कॉमन तांगा थंय. जाल्यार रिचीक खुर्ची आनी टेबलार बैसून जेवचे ताका आवडना. तो नेलार बैसून जेवतालो घरा आनी एकादो रेस्टॉरंटार वचल्यार तार खुर्चेर बसचे ना तो त्या टेबलार ताका प्लेट आसता आनी राबून जेवचे ताणें. ताका नवीन कपडे हाडल्यार नवीन कपडे घालूंक येनाशिल्लो. ते नवीन कपडे धुवन ताका जुने करून ताका दिवंक आशिल्ले म्हळ्यार घालूंक येतालो तो. ताका नवीन शूज हाडल्यार फातर घेवन ताका घासून ते जून दिसता अशी करून ते घालून घेतालो. एक फंता एक रेस्टॉरंटांत वचूंक गेल्ले पुरा फॅमिली हो भितर येवच्याक तयार ना. तरी कसल्या म्हळ्यार तागेल्या एक क्लासमेट ते रेस्टॉरंटांत वेटर म्हणून काम करतालो. थंय अशेच स्टुडंट्स तांकां थोडे इन्कम जावंका करता म्हणून आनी सेल्फ रिलायन्स म्हणून तांकां अशी काम दिता ती. तो थंय वेटर म्हणून काम करतालो त्या रेस्टॉरंटांत आनी हाका तागेल फ्रेंड आनी क्लासमेटा लागता सेवा घेवची ना आशिल्ली म्हणून तो भितरी वचनी. अशी तागेले ऑड मस्त इतले आनी आसा ती ऑड तागेले हॅबिट्स आशिल्ले. एक फंता रिची तागेले बेस्ट फ्रेंड आनी क्लासमेट डॅनी म्हळ्याले घर वचूंक गेल्लो. डॅनी ताका भितरले स्टोर रुमांत घेवन वचूंक गेल्लो सेलर म्हणटा ती इंग्लिशांत आनी एक वुडन कॅबिनेट ओपन करून ते ड्रॉवर ओपन केले आनी ताका दाखयले. तांचो दोनी पिस्तूल आशिल्ले हँड पिस्तूल आनी थोडे हँड ग्रेनेड्स आशिल्ले. आनी डॅनी म्हणालो की मगल बापूस हे पिस्तूल लोड करूनच दवरता केन्नाय आनी हे ग्रेनेड्स नकली न्हय हे खरेची आसा ती म्हणून. आनी तो म्हणालो की तुका हांवें एक गुह्य खबरी सांगता आनी डॅनीने रिचीगल कानांत हगूर सांगले की मगल हांवच बापूस तुका हेट करता ती. रिचीक आश्चर्य जालें. ताणें विचारलें कसल्याक हांव कसल केल्या. डॅनी म्हणालो कसल्याक म्हळ्यार तूं ज्यू आसा आनी तुमी जिससाक मारलें. तळी
रिची कसलें आणि एकदम ताका स्तब्ध जालो म्हळ्यार ताका हाजो अर्थ कळना. डॅनी म्हणालो मेगल बापूस म्हणता की देव सुद्धा तुका हेट करता म्हणून. डॅनी म्हणालो रिची म्हणालो डॅनी तू म्हाका हेट करतवय. तरी डॅनी म्हणालो ना हांव तुका हेट करना, तू मेगल बेस्ट फ्रेंड आसा, जाल्यार हांव होड जायना पडे कदाचित हांव तुका हेट करूं फाव आसा कारण तू जीव आसा म्हणून. हे ऐकून रिची शॉक जालें. हे तो घर वचून अवसूक विचारता मॉम देव म्हाका हेट करतवय. तरी अवसून म्हणाली ना देव सर्वांक आनी तुका सुद्धा प्रीती करता, तू अशी कल्या विचारता असा. रिची म्हणालो मागोत ना हांव अशी विचारलें. हे इन्सिडेंट ताका पुरा हालोवन सोडलें. तो नित्या न्हिदोवचे वेळारी देवाक प्रे करूं लागलो, हे देवा म्हाका तुगेले प्रीती दी आनी तुका प्रीती करचे बुद्धी म्हाका दी. रिची 13 वर्सांचो आसतना तागेलो बापूसू ताका तांगेले धर्मगुरू ताका रब्बी लिपीस म्हणटा ती ताल्यागी घेवन वचगलो आनी त्या रब्बीने ताका प्रेयर कशें करचें म्हणून शिकयलें. रिचीने विचारलें रब्बी हे प्रेयराचो अर्थ सांग म्हाका. तरी रब्बीक आश्चर्य जालें आनी एकदम खुशी जाली. जाल्यार म्हळ्यार अशी सन चेडवान केन्नाय जाल्यार अशी विचार नाशिल्लें की ताचो अर्थ कसलो म्हणून. फक्त ऐकून घेताले. जाल्यार हान्ने अर्थ कसलो म्हणून विचारलें. त्यावेळी रबी म्हणालो आमगेलें शास्त्र सांगता की आमी देवाक आमगेल्या जिवनांत येवचें दुःख आनी डिफिकल्टीज सहन करचें आनी देवाक संतुश्ट करचें काम करचें करूंक शक्ती दी म्हणून प्रार्थना करता. तागेले 13वे बर्थडे दिवसू तागेल्या भावाने ताका एक म्युझिक रेकॉर्ड आल्बम गिफ्ट म्हणून दिलें. तातूंतले पयले सॉंग ताका भोव आवडलें. ताजी सुरवात अशी आशिल्ली अर्ली इन द मॉर्निंग अबाउट द ब्रेक ऑफ द डे आय आस्क द लॉर्ड टू हेल्प मी फायंड माय वे. हे पद वापस वापस आयकतालो आनी हें चिंतागलें मुखावेल जिवनाचे दिशा दाखोवचे प्रेयर जालें. तागेले स्कुलांत तागेले टिचर्स ताका लिटल मॉंक म्हणून आपयताले. तागेले फ्रेंड्स सुद्धा ताका मॉंक म्हणून आपयताले, आपोवच्या सूर केलें. कडेन तांची मॉंक म्हळ्यार साधू आनी आतां तें खरें जालें की आतां ते साधू जाले ती. युनिवर्सिटीचे रेसलिंग टिमांत तांगेले सिलेक्ट जालेले आनी तांगेले कोच आनी टीम मेट्स ते मुखार हो चॅम्पियन जातलो म्हणून तांकां खात्री आशिल्ली. जाल्यार रिचेक जास्ती हातूंत इंट्रस्ट ना आशिल्लो. ते दिवसांत आफ्रिकन अमेरिकन्सांक स्लेव म्हणून ट्रीट करताले आनी तागेले स्वातंत्र्या खातीर मार्टिन लुथर किंग फायट करतालो आनी तरुण लोकांक व्हिएतनाम वॉर हातूंत भाग घेवच्याक तांगेले गव्हर्मेंट फोर्स करताले. हे सर्व रिचीक मस्त डिस्टर्ब करताले. त्या खातीर ताणें सिव्हिल रायट्स मुवमेंटांत भाग घेवच्याक प्रेरीत जालो. आमगेले कशी फ्रीडम मुवमेंट आशिल्लें तशी तांगेलें सिव्हिल रायट्स मुवमेंट म्हणून आशिल्लें. तातूंत भाग घेवच्याक ताका प्रेरीत जालो. तो 16 वर्सांचो आसतना हिपी कल्चरांत इन्वॉल्व जालो. ताणें तागेले केस लांब सोडले आनी चरस गांजाचे प्रयोग करूं सुरू केलो. जाल्यार ताका अध्यात्मा बद्दल आकर्शण आशिल्लें. ताका एकल्याने द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलिजन्स म्हणून बूक दिलें. तातूंतलें एकाक्षरी मंत्र ओम ताका भोव आवडलें. एक फंता तांगेले कॉलेजा कॅम्पसांत महर्षी महेश योगी आयिल्ले. त्यावेळ ताणें $35 घेवन महेश योगीने $35 घेवन
रिचीगल कानान तू हो ओम मंत्र दिल्लो. रिचीने हे मंत्राचं नित्य ध्यान मेडिटेशन करूंक सुरू केलं. एक फंता तागले 2 फ्रेंड युरोप टुरार वच्चे ठरयलें. तांणी रिचीक सुद्धा यो म्हणून वताय केली, इन्सिस्ट केलें. तांगल्यांतुले फ्रँक म्हणून नावाचो फ्रेंड म्हणालो की सर्वां खातीर खर्च करचे तितले पयशे म्हळ्यार आसती, तरेची तुम्ही पैशाची चिंता करका म्हणना, तुम्ही मत सांगात येयाती म्हणून. रिचीगल हावस बापसूक मनांत नाशिल्लें तर की रिची तांगले फ्रेंड्साक सांगाती वचूक भायर सरलो. ते तिनी फ्रेंड्स लक्झेंबर्ग आयले आनी एक टेंटांतू राबले. ते रात्री तांतल्यागी आशिल्ले पुरा पयशे चोरी जावन गेले आनी फ्रँक वापस अमेरिका वचूं गेलो. फक्त रिची आनी दुसरो गॅरी म्हणलेले वरले. ते थंय थावन लंडन, पॅरिस, इटली फिरून आयल ऑफ क्रीट म्हणलेले एक द्वीपांत येवन पावले. ते वटू हिच हायक करून घेवन ट्रॅव्हल केलं तांणी आनी ते आयल ऑफ क्रेट म्हणून एक द्वीपांत येवन पावले. थंय समुद्रा तटारी एक व्हड गुड्डो हिल आशिल्लें, तांतू केव्स आशिल्ले. तरी एक गुफांतू ते राबले. एक दिवस त्या गुफांतू ध्यान करताची मुखारी कसने करचें म्हणून विचार करताची रिची बशिलो. ताका घरकड वच्चे नाशिल्लें आनी मुखार कसल करचें हेंय क्लियर नाशिल्लें ताका. तांगल मनांतू एकच क्लियर आशिल्लें की देवागल शोध करका म्हणून. तो त्या दिवस सांज जालेली, सूर्य डुबतो आशिल्लो, वातावरण पुरा गोल्डन कलराचे जालेलें. त्या वेळारी तागेल्या हृदयांत थावन एक आवाज आयलो, गो टू इंडिया, इंडियाक वच म्हणून. इंडिया कसल्याक? इंडिया मस्त दूर आसा आनी खिशांत पयशे सुद्धा ना ती. तो आवाज मेगलोच की दुसऱ्या कोणागलो अशी मस्त विचार आयले. जाल्यार ताका एक खात्री जाली की तो आवाज तागोल न्हय, तो आवाज तागल परमात्म्यागलो आवाज आशिल्लो. तो वाट दाखय म्हणून प्रे करतालो आनी परमात्माने ताका उत्तर दिल्लें. तो तागले गुफांत थावन तगवो गॅरी लागीं येवन म्हणालो, गॅरी आतां म्हाका एक अद्भुत अनुभव जाल्लो. गॅरी म्हणालो, हय वे मॉंक, म्हाकाय एक अद्भुत अनुभव जालो. रिचीन विचारलें, हय वे कसन म्हाका सांग. गॅरी म्हणालो, म्हाका एक आवाज आयकलो, गो टू इस्रायल म्हणून, इस्रायला वच म्हणून म्हाका ते आवाजान सांगलें. रिची म्हणालो, मगल आवाजान म्हणाले की गो टू इंडिया, इंडिया वच म्हणून म्हणाले. तर दुसरे दिवस रिचीने गॅरीक बाय बाय केलें आनी इंडिया येवच्याक भायर सरलो. रिची मिडल इस्टांतुले टर्कीचे इस्तांबूल, इराणाचे तेहरानांतून ट्रॅव्हल करताना अनेक भयानक अनुभव आयले. तेहरानांतू एक धार्मिक मुस्लिमाने ताका इस्लाम धर्माबद्दल शिकयलें. अफगाणिस्तानाचे कंदहारांतू सुद्धा ताका एक स्ट्रेंज अनुभव जालो. कंदहारांतू ताका हरीज म्हणून एक एकल्यागले गुर्त जालो. हरीज शिकलेलो आनी श्रीमंत आशिल्लो. तागेले ट्रेडिंग बिझनेस आशिल्लें. हरीजाने रिचीक पुरा कंदहार फिरायलें आनी तागेले घारा घेवन वचूं गेलो. तो ते दिवस रात्री ते दोग जाण टेरेसारी बैसून आध्यात्मिक चर्चा करताले. ते वेळारी अचानक हरीज उठायलो, वयरी आकाशालेगी पळोवन घेवन कोल्ल्यावारी आवाज काडूं सुरू केलो. त्यानंतर ताणे
टेरेसार थावन एक राजू तग सोडला, रोप तग सोडला आणि तो राजू धरून एक मंगूस वयर आयलो. मंगूस म्हळ्यार सर्पागल वैरी म्हणतात ताका, मंगूस. तो वयर आयलो. हरीज आणि रिची वापस उलोवच्या बसले. तो मंगूस दिवसाचे तो गावांत वचून फिरतालो आणि रात्रीचे हे हरिजागाल आवाज ऐकून ताणे सोडलेले ते राजू घेवन वयर येवचे आणि ते टेरेसारी ताणे वेळ काडचो, थंय न्हिदोवचे, अशी तागेले दिनचर्या आशिल्ली त्या मंगूजागली. हरीज आणि रिची वापस उलोवच्या बसले. उलयता आसतना तो मंगूज रिचीगल फाटी चडलो आणि अशी हांगा वयरी माथ्यार आयलो आणि तागेले लांब केस आशिल्ले, त्या केसा भितर वचूंक येवन तागेले माथ्यारी आरामाने न्हिदल तो मंगूस न्हिदलो. आणि तावळी हरीज म्हणालो की मंगूजाक डिस्टर्ब करू नाका, हालवू नाका ताका, डिस्टर्ब केल्यार तुका मात्ते खावन सोडतलो तो, तराची हल्ला नासतना बसका म्हणून. ताणे उठायता म्हणसरी तुका बसका पडतले म्हणून. आणि तशें सांगून तो वचूं गेलो. तो एकलोची, रिची एकलोची टेरेसारी बसलो. हालू जायना जाल्यार म्हळ्यार मंगूस ते बसला, ताका डिस्टर्ब करची ना. 6 तास 6 hours तो मंगूस आरामाने न्हीद काडून तागेले माथ्यारी केसांत बैसून न्हीद काडून कडेरी जे सूर्योदय जावच्या वेळारी उठायलो आणि तग दिवन वचूं गेलो. तरी महाराज तांगेल बुकांत म्हणटा ती जर्नी होमाचे बुकांत म्हणटा ती की आपणाक त्या मंगूजाने कशी पेशन्स दवरका म्हणून शिकयले म्हणून म्हणटा ती. कंदहार ते काबूल, अफगाणिस्तानाचे काबूल ते पाकिस्तानाचे पेशावर अशी हिचहाईक करून नॉर्थ इंडियाचे पंजाबाचे हुसेनवाला बॉर्डरारी आयलो. ताणे 3 महिने आणि 3000 माइल्स ट्रॅव्हल करून इंडियांत पाविल्लो. हुसेनवाला बॉर्डराचे इमिग्रेशन ऑफिसांतू रिचीने एक लेडी ऑफिसराक तागेलो पासपोर्ट दिल्लो. तिने पासपोर्ट पळयलो आणि म्हणाली तुल्या कितले पयशे आसा ती दाखय म्हणाली. रिचीने तागेले क्लॉथ बॅगांतू हात घालून थोडे 4 कॉइन्स काडले आणि दाखयले. तरी तिने पळयले आणि म्हणाली तितलेच वेळ भितर येवच्याक कमीत कमी $200 जावंका ती, असल्यार मात्र तुका भितर येवचें जाता, इंडियांत एंट्री मेळटा. तर रिचीन सांगले मल्याक इतले पयशे आसा ती म्हणून. तिने ताका सांगले की तिने ताका पासपोर्ट वापस दिलो आणि म्हणाली तुका देशाक वापस वच, तू खंयतान आयला थंय वापस वच म्हणून. ताणे तिका मस्त रिक्वेस्ट केले जाल्यार ती आयकुवच्या तयार ना. ती म्हणाली की आमगेले इंडियांत भिकारी मस्त आसा ती आणि आमकां अनेक भिकारी नाका. तर रिची निराश जालो आणि भायर वचून एक झाडा तग्गू वचून बसलो. ताका कसले करचें म्हणून कळना. तरी सांज जाताची ताणे पळयलें की शिफ्ट चेंज जालें आणि एक सीख सरदारजी ऑफिसर आयिल्लो. तरी रिचीने पळोवया तर वापस ट्राय करूया म्हणून रिची ताल्याक वचून पासपोर्ट दिलो ताणे. ते सरदारजीन सुद्दां पयलें भितर सोडूंक ताणे ना म्हणलें. जाल्यार रिचीन सांगलें सर हांव अमेरिकाचे आरामाचे जीवन सोडून देवाक सोदूंक आशेने हांगा इंडियाक आयला. प्लीज म्हाका एक चान्स दिया ती. हांव प्रॉमिस करता तुमकां की एक दिवस जरूर तुमगेले जनांक बरें करता. खरें सांगता सर हांव तुमगेले जाणांक मदत करता. तो सीख ऑफिसराक पाप दिसलें आणि ताणे पासपोर्टार स्टॅम्प करून रिचीक भितर सोडलें. तरी रिची
दिल्ली वचगलो. दिल्ली थावन ट्रेन घेवन ऋषिकेश पावलो. ऋषिकेश वचगलो. ऋषिकेशाचे जंगलांतू ताका एक गुफा मेळ्ळी, केव, आनी तांतू थंय राबू लागलो. प्रति दिवस सूर्योदया पयले तो गंगा नदीक वचून थंय एक फातरारी रॉक बैसून सूर्योदया ते सूर्यास्त थाय ओम हे मंत्रारी ध्यान करू सुरू केले, मेडिटेशन करू सुरू केले. आणि गंगा नदीचे वेव्स जे येतात ती ताचा आवाजू ऐकूचे. तो नित्या एक गाजर खातालो आणि गंगा नदीचे उदक पिवचे. हेच तागले डेली डायट आशिल्ले. हे ताणे पुरा एक म्हयनो करचे ठरयले. एक दिवस तो फातरारी रॉकारी बैसून ध्यान करतना ताका हार्मोनिकाचे मधुर आवाज कानांत ऐकले. ताल्याक सुद्धा हार्मोनिका आशिल्ले. हार्मोनिका माउथ ऑर्गन म्हणतात आमी. ते हार्मोनिका आशिल्ले आणि ताका वाजोवचे मस्त आवड आशिल्ली. ते मिती तो तुरंत तागेले गुफांत वचगलो. तागेले हार्मोनिका घेतले आणि वापस आयलो आणि ते फातरार बैसून वाजोवचे सुरू केलो. वाजयता ताका दिसले की ताका हार्मोनिकाचे मस्त अटॅचमेंट आसा आणि हे अटॅचमेंट तागेले देवागल शोध करचे ध्येय जे आसा तांतू बाद घालतले म्हणून ताणे मन घट्टी केले आणि त्या हार्मोनिका गंगाचे उदकांत उडोवन सोडले. तरी त्यानंतर नित्या ते हाजेरी फातरार बैसून तागेले मेडिटेशन करचे हे ताणे कंटिन्यू केले. आणि ते गंगा नदीचे वेव्साचे आवाजू ताणे ऐकूंचो. एक दिवस ताणे पळयले की एक गरुड पक्षी, आम्ही घार म्हणतात ताका, गोड पक्षी असता, अशी वैरी तागेल माथ्या वैरी अशी फिरत आसा, घुमत आसा. ताका पहिले दिसले की कदाचित ते आपणाक अटॅक करतले म्हूण घेवन. जाल्यार ती गरुड पक्षी फिरता फिरता एक पंता सडनली तग्गू आयली, उदकांत गेले आणि एक फिश एक मास एक घेवन भायर आयले. आणि ते फिश तडप हे करताची फडफडताची आशिल्ले आणि तो वयर घेवन वचगलो. तरी महाराज तांगेल बुकान म्हणटा ती, बरयता ती की हे ताका एक इम्पॉर्टंट लेसन तांकां मेळ्ळें ह्या इन्सिडेंटान, की आमी सुद्दां अशीच ते फिश थोड्या वेळा पयले तागेले फ्रेंड्स, तागेले फॅमिली, तागेले समाज तांतू फिरता आशिल्ले, मजा करता आशिल्ले उदकांतू. आणि सडनली हे ते घार पक्षी मृत्यू जावन आयले आणि ताका तांतू थावन काण व्हेले. तशीच आमी सुद्दां आमगेल फॅमिली, आमगेल फ्रेंड्स, आमगेल समाज म्हणून आमी हे करता ती, आमी एन्जॉय करता ती. जाल्यार आमगेलो मृत्यू एक फावटी येवन आमकां तांतू थावन काण व्हरता. तरेची आमगेल जीवन सार्थक करूंक देवागेले आश्रय घेवंक म्हणून तांकां ते लेसन मेळ्ळें म्हूण म्हणाल ते. अनेक दिवस तो हे मंत्र, ओम मंत्र म्हणता आशिल्लो. ताजे ओम मंत्राचे मेडिटेशन करता आशिल्लो. त्या वेळार ताका एक मधुर आवाज येवचा लागलो. गंगाचे उदकांत थावन एक आवाज येवंक लागलो की ताका दिसलें की हे सेलेशियल वॉयसीस म्हळ्यार स्वर्गाचे लोकांनी घोमटे आवाजाने म्हणचे ऐकले, म्हणलेले वारे ऐकले. आणि हे घोमटेची ट्यून आरी, घोमटे आवाजांतू हे म्हणू लागले की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे हो मंत्र घमटे आवाजाने म्हणचे तांणी आयकले. त्या वेळार तांकां हाजे अर्थ कसलो कसलो म्हणून तांकां कळ्ळी जाल्यार तांकां ते मस्त आवडले ते मंत्र आनी ताजे आवाजान म्हणलेले. आनी ताका दिसलें की आपणाल हार्मोनिका तांकां मस्त आवड आशिल्ली आनी ताणें ताजे त्याग केलो आनी आतां आपणाक गंगा मदर गंगाने आपणाक हे एक फेवरेट तिगल फेवरेट जे हे आसा सॉंग आसा पद आसा ते आपणाक दिल्ल्या म्हणून तांकां केलें आनी ते हरे कृष्ण महामंत्र तांणी म्हणून सुरू केलो. Around February 1971, 1977, around that time, रिची तो मुंबई आयलो, बॉम्बे आयलो. एक दिवस बॉम्बे तू अशी फिरता आसतना साऊथ बॉम्बे तू फिरता आशिल्लो त्या वेळार ताणें क्रॉस मैदाना भायर एक व्हड बिलबोर्ड पळयलें आणि ते बिलबोर्डाचे एडवर्टायझिंग एक स्पिरिच्युअल फेस्टिवल क्रॉस मैदानांत स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आसा म्हणून इस्कॉनाचे स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाचे एडवर्टायझिंग आशिल्लें. तो ते मैदानांत वचूंक थंय व्हड पेंडॉलान बांदिलें आनी थंय वचून विंगड विंगड स्टॉल आशिल्ले विंगड विंगड टेबल आशिल्ले थंय तो वचून पळोवचें सुरू केलो. सडनली ताका लक्ष एक बूक टेबलार वचूंक गेल्लो तावळी ताका लक्ष एक बूक टेबलाचे एक बुकाचे फ्रंट पेज कवर पेजाचेर ताका लक्ष गेलें आनी थोडे म्हयन्या पूर्व तांकां युरोपांत वचूंक तावळी ताका एकल्याने एक पेंटिंग दिलेलें. त्या पेंटिंगांत एक ब्लू बॉय सान चल्लो ब्लू कलराचो चल्लो फ्लूट घेवन अशी राबला आनी ताजे मागशी एक गाय आसा अशी तें पेंटिंग आशिल्लें आनी तें पेंटिंग ताका मस्त आवडलेलें आनी तो घेवन फिरतालो तें पेंटिंग घेवन फिरतालो आनी सेम पेंटिंगाचे वारी हाजेर ते बुकाचे फ्रंट पेज कवर पेज ताजेर ते पिक्चर आशिल्लें आनी ताजेर बरयल्लें कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड म्हूण त्या बुकाचे टायटल आशिल्लें. तरी तें बूक ताणें हातांत घेतलें आनी ते टेबल करतले डिवोटी वॉलंटियराक सांगलें की हांव एक थोडो वेळ हें बूक वाचतां दितव्या म्हणून आनी तें नालो केलें. तो ते बूक घेवन एक कॉर्नरार वचून बसून ताणें वाचलें आनी त्या दिवस सांजे ते पेंडॉल प्रोग्राम सुरू जालो आनी सादारण 25,000 लोक ते पेंडॉलांत आयिल्ले ते फेस्टिवल अटेंड करूंक आनी श्रीला प्रभुपाद आयले ते व्यासासनार बसले आनी तांणी ऑडियन्साक ग्रीट केलें आनी तांणी पयले जे आमी म्हणटा ती जय राधा माधव ते म्हणलें आनी तांणी ते हाजेर स्टेजार जो फोटोग्राफ घेतालो ते डिवोटीक आपयलें आनी ताका कानांत कलकी सांगलें आनी ते सांगना पडे ते डिवोटी तो हाल्यागे ते हाजे फ्रंटाक आयलो ते स्टेजाचे आनी अशी एकदम मागशी पळयले वर करून आनी ताका एकल्याक ताका आपोवच्या सुरू केलो यो यो हांगा वयर यो जाल्यार कोणें येयनी ती म्हणून तो खुद्द तो तोच वचून तग वचून घेवन ते पुरा पेंडॉलाचे मागशी वचूंक गेलो आनी हाल्याक रिची लागीं आयलो आनी म्हणालो की तुका प्रभुपाद आपयतास यो वयरी म्हणून. तळी रिचीक आश्चर्य दिसलें आनी ताणें विचारलें प्रभुपाद म्हाका कशी वळखता म्हाका कशी गोत आसता तो जाल्यार
त्या डिवोटी तागेलें नांव गुरुदास म्हूण आशिल्लें. तो आतां एक महान हे आसा GBC आसा तो. तरी ताणें हागेलो हात धरलो आनी ताण घेवन ते स्टेजार वचूंक स्टेजार घेवन वचूंक आनी प्रभुपादान इद्रारी ताका राबयलें आनी प्रभुपादांनी ताका अशी सायन करून घेवन म्हणलें की हांगे बाजूक बैस म्हणून आनी तांगेले बाजूकाची तांगेले व्यासासना तग्गू ताका बसकार येयलो. तरी अशी आनी ताजे नंतर केव्हा तागेलें प्रभुपादांगेलें लेक्चर पुरा जाल्लें आनी तो प्रोग्राम जायना पडे ते प्रोग्राम आसतना चलता आसतना हाका रिचीक तागेले कानांतू एक आवाज अशें आयकलो की ही इज युअर गुरू तो तुगेलो गुरू म्हणून अशी तागेल्या कानांतू आवाज आयलो. जाल्यार तावळी ताका तितलें तांतू चड हें नाशिल्लें. ताका मस्तितले विंगड धार्मीक जे हें आसा ती प्रोसेसीस आसा ती ते पळोवनचे तागेले इंट्रस्ट आशिल्लो म्हणून तो सरेंडर जायनी तावळी. जाल्यार तांगेले लेक्चर आयकना पडे ताका मस्त बरें दिसलें आनी तांगेले लेक्चर जायना पडे तो प्रोग्राम जायना पडे तो वचून प्रभुपादांगेले पांय धरूंक वचूंक तावळी प्रभुपादांगेले ते शिश्य आजूबाजूक राबिले ते म्हणाले ना प्रभुपादांगेले पांयाक आपूं नाका म्हणून. जाल्यार प्रभुपाद म्हणाले तूं आपोडेद म्हणून ताका अलाव केलो आनी प्रभुपादांगेले ताणें पांय आपोडूंक दिल्लो आनी तांगेले पांय दवरून ताणें नमस्कार केलो. आनी प्रभुपाद म्हणाले प्रति दिवस यो आनी आमगेले 6 दिवस हांगा हे फेस्टिवल चलतलें आनी प्रति दिवस यो आनी हांगा येवन बैस बाजूक बैस म्हणून प्रभुपादांनी ताका पयलो. अशी ते फेस्टिवलान तूं 6 दिवस येवन तो स्टेजार प्रभुपादा बाजूक बसतालो. कडे ताजे नंतर मस्तितले कडेन वचूंक कडेरी वृंदावनांत वचूंक आनी तो जे वेळार वृंदावनांत वचूंक 9 म्हयन्या नंतर म्हळ्यार 1972 सादारण ऑलमोस्ट एंड डिसेंबर 1971 तावळी ते प्रभुपाद थंय आयले वृंदावनांत आयले. थंय वापस तागेली प्रभुपादांगेली भेट जाली आनी ताजे नंतर ते प्रभुपादांक सरेंडर जाल्ले. प्रभुपादान तांणी दीक्ष घेतली ताजे नंतर संन्यास घेतलो आनी आतां ते GBC आसा ती आनी हजारो लोकांक मार्गदर्शन करता आसा ती आनी हांवें तांगेले बेनिफिशियरी आसा. तांणी जे ते सरदारजी इमिग्रेशन ऑफिसराक जे प्रॉमिस केलेलें की आपण हांगा जानांक आपण मदत करता ते बरें करता म्हणून आनी तांणी तें फुलफील केल्लें म्हणून तांणी गोमटेची बूक बरयल्या जर्नी होम म्हणून बूक बरयल्या आनी भोव गोमटे आसा. कोणा लागीं हें बूक ना तांणी हें बूक घेवन वाचका आनी ताजें मस्त इन्स्पिरेशन मेळटलें तुमकां. थँक्यू व्हेरी मच. आनी ही संदी म्हाका दिलेली ती तुमकां सगळ्यांक वापस आनी एक पंता हांव थँक्स म्हणटा.